अरबी समुद्रान जे सायक्लोन आयल्या त्या कारणान गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक जे कोस्टल सायड आसात खूब इफेक्ट जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच गोंय राज्यान आनी पेडणे वाठारांत तरी आमकां कासारवाडे पेडणे, चांदेल हासापूर, मागीर सुकेकुळण धारगळ ह्या वाठार सुद्दां फ्लड सिच्युएशन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। काही जाग्यार रस्त्यार झाडां पडले, काही जाग्यार घराचेर झाडां पडलेले आमकां पळोवपाक मेळ्ळें। आनी खास करून जे शेतकरी आशिल्ले तांचे पीक जे जाल्ले खंय तरी ते काडपाक आशिल्ले तेंचे पीक सुद्दां नासाडी जाल्लेले सद्या आमकां पळोवपाक मेळटा। खंय तरी शेतकऱ्यांक सरकार सांगता शेतकरी शेती करा, सगळे फॅसिलिटी दितात, पण खंय तरी आमकां पळोवपाक आयलें की खंय तरी तांकां मशीन अवेलेबल जावंक ना, त्या कारणान खंय तरी तांकां शेतीचें सुद्दां लुकसाण जाल्लें आमकां सद्या दिसपाक येता। जे पीक जाल्ले आतां हातीन येतले खंय तरी ह्या पावसाच्या कारणान शेतीचे जे आसा पीक नश्ट जाल्ले आसा, काबार जाल्ले आसा। त्याच बरोबर पेडणे वाठारांत जो 3 दीस जो पावस लागला त्या गटरांतल्यो जी माती आसा ते रस्त्यार आयल्या आनी ब्लॉकेज जावन रस्त्यार उदक जावन फ्लड सिच्युएशन आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा। आयज सुद्दां सकाळच्यान पावस लागला, तो आत्तां जस्ट खंय तरी मातशें स्टॉप जाल्लेलें आमकां पळोवपाक मेळटा। एकंदर जो गोंयभरान जो पावस लागल्या त्या पावसात त्याच बरोबर जे पेडणे वाठारांत सुद्दां इफेक्ट जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.